Gainaswang A1. Bałbojni ami sogli devaci mogargi. Bałbojni ami sogli devaci mogargi. Amcha baban amka poilya आपल्या मोगाना आमका एकठायल्या आमच्या बापान आमका आपयल्या आपल्या मोगाना आमका एकठायल्या भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. जेजू दर एकल्याक आमकां बापाच्या काळजा सरशें व्हरून बाप कसलो ताचे गूण कितें आमकां आमचे सवे हें दाखोवड करता. आनी देवाचें काळीज बापाचें काळीज मोगाळ दोयाळ बोगसण्याचे हे भाशेन आमकां सांगून आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान हो संदेश पाठयता. हेंच बोगसण्याचें मोन, हेंच दोयाळेचें मोन, हेंच उदार जावपाचें मोन आमकां दर एकल्याक दी म्हूण आनी बरें करपाचें मोन. वायट करतल्या सगळे पर्यान बरें करूंक असलें मोन दर एकल्याक आमकां दी म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. आयज एडन फर्नांडीस हो भुरगो आपलो वाडदीस संभ्रमता. जेजू भाशेन तो अंगरुटीन जाणवायेन आनी कृपेन वाडूंक आनी ताचेर आशिर्वाद पडूंक त्याच जेजूचो आशिर्वाद आमी मागुया. तेच बरोबर गॅबी हो दुयेंत आसा. ताचेर देवाची कृपा मागून ताका परत ताची भलायकी दिवंक इलाज फावो जावंक मागुया. आनी आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाच्या एकामेकाचे बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजो ज्ञान चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत मागीर सदांच सांगवार बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तूं आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, संवसारी जाणवाय गोरवान फुलोयता, मोग बांदून हाडटा. आपूण कितेंय जाणा म्हूण समजता तो फावो ते पोरी तें वळखना, पूण देवाचो मोग करता त्या मनशाक देव बरो वळखता. देखून आतां कुड्ड्या देवांक भेटयलोल्या काना विशीं उलोवन कुड्डो देव म्हणलोलो संवसारांत नाच आनी एका भायर आनीक एक ना आनीक देव ना म्हूण आमी जाणाव. कित्याक जोरूय जावं सोर्गी जावं संवसारी देव म्हणलोले आसात आनी खरेंच तसले देव आनी दोनी जायते आसात. तरूय आमकां एकूच देव आसा, बाप तो. ताचे तावन सोगलें येता आनी आमी ताचे खातीर आसाव. आनी एकलो सोमी आसा, जेजू क्रिस्त. हाचे वरवीं सोगलें येता आनी ताचेच खातीर आमी आसाव. पूण ही ओळख सोगल्यांक ना. थोड्यांक असल्या कुड्ड्या देवाची इतली संवय जाल्या की आयज लेगून भेटयलोले खाण खरेंच ते एका कुड्ड्या देवाक भेटयलोले जाल्ले पोरी ती खातात आनी अशें तांचे अंतस्कर्ण असोक्त देखून मेळें जाता. आनी जाचे खातीर क्रिस्त मेलो त्या तुज्या असोक्त भावाचो तुजे जाणवायेक लागून इबाड जातलो. हे पोरी भावा भयणीचेर आड पातक करून आनी तांच्या असोक्त अंतस्करणाक धोको दिवन क्रिस्ताचेर आड तुमी पातक करतात. म्हणटच जेवणाक लागून म्हजो भाव पातक करूंक पावता जाल्यार हे फुडें म्हज्या भावा कोटी देख जावंक आनी केन्नाच हांव मांस खावचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मतींतली चिंतना पयस सावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करणयो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोटल्याय. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक ओजाप. सगलीं तुजी कर्तुत्वां ओजापाची. तांचे खातीर तुका दिनवासता. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. देवा म्हजी चवकशी कर आनी म्हजें अंतस्करण तपासून काड. म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजी चिंतना ओळखून घे. वांकड्या मार्गान हांव चलना म्हूण पळय आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोबें संपूर्णायेक पावला. सर्वेस्पराक जय.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जोळटात तांकां बरें करात, तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजो जुबो काडून घेयत ताका आंगोस्त्रूय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्या ताचे कुडची ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सोरीं केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सवें करीत तांचे सोरीं करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें? तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात. आनी तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें? पातकी पर्यंत तशेंच करतात. जांचे लागचें परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी कितें उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें? दिलां तितलें परत घेवच्या मनान पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा धरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराचीं भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनउपकार्यां आनी वायटव्या सरी तो कोनवाळो. तुमचो बाप दयाळ तशीच तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक भोगसात आनी देव तुमकांय भोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उटयेन पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. भावभयणीनो, जेजूची शिकवण आयच्या शुभ वर्तमानांत सरळ आनी नितळ. ताचेर आनीक आमकां एक्सप्लेनेशन नाका. पूण एकूच वळ हांव घेवंक सोदतां. तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात. डू गूड इन स्पायट ऑफ दोज हू हेट यू. सोरपांचे जाती मदें ओ अमांग द स्नेक्स एके भाशेन आसा तो म्हणल्यार रॅटल स्नेक म्हणटा आमी. आनी हो रॅटल स्नेक ताका तो तर खंयच्या एका ट्रॅपान पडलो जाल्यार वो सांपडलो जाल्यार आडकुळीन सांपडलो जाल्यार होच रॅटल स्नेक इतलो बेजारता आनी आपणाकूच घांस मारता. ही हेट्स हिमसेल्फ आनी बायट्स हिमसेल्फ. आनी हे भाशेन आपणाकूच दूख करता. बाबडीनो, जेन्ना मनीस रागान भरता वो राग घेवन जियेता तेन्ना ह्या रॅटल स्नेका भाशेन तो आपणाकूच एके भाशेन घांस मारून आपणाकूच दूख करता. ताका दिसता आपूण दुस्मानाक दुखयता म्हणून रागान उलोवन, रागान बरोवन, वो उतरां उलोवन, वो वागणुकेंतल्यान. पूण बोलतेन जाल्यार हो राग घेवन जियेता तो मनीस आपणाकूच दुखयता. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा, दुस्मानाचो मोग करात आनी तांकां बरें करात. बरेपणांतल्यान जिखून घेयात आनी बरेपणांतल्यान ह्या मनशाक सुदरांक वावरात. म्हणटच असलें धोरण दरेकल्याक आयज आमकां मागुया. आनीकूय जायती शिकवण जेजून दिल्ली आसा
ताचेर वेळ मेळटा तेन्ना आमी ही नियाळूंक गरज. ल्हान ल्हान वस्तू बाप कसलो तो आमकां ताणें दाखयला. बापा सगळें हे गूण आसा म्हणून दर एकल्याक आमकां उक्तें केलां. दुस्मानाचो मोग करूंक उश्णें दिताना परत घेवच्या मनान दिवप न्हय, शिराप घालिनासतना आशिर्वाद मागोवप, तांच्या पासत मागोवप, एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दाखोवप, कोणें तर जुबो घेतलो जाल्यार आंगवस्त्रूय ताका दिवप, हे भाशेन बारीक बारीक जायते जेजून आयज सांगलेलें आसा, ताचेर आमी नियाळ करूंक वावरया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवास सांग, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. ससाच्या सासणान देवा सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवास सांग, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससाच्या सासणान देवा सोय. अशा बाबा भणींनो मोशें तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोडलें आमच्या पवित्र सवेच्या देवाक सैरस्वर मानून घेवं. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर, तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सगोर, आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरान शासनाच्या देवा, सर्व कड्यान सर्ता आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेचें केली. ह्या खातीर सगळीं रोसन आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकांटा तारोन मेळ्ळली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 स्वर्गाचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोगला तुज्या वैभवान. सगळीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचेर आयलाय ताका सोय. सगळीं तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमची पासत समर खंयची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
तिसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां चडयली सौम्या संवसाराच्या सर्वंदरा आमची सर्वण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकुलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. करीत भाशेन तुजो आशिर्वाद एदेन फेर्नांदीस जो आपलो वाडदीस समारंभात ताचेर तूं घाल. जे कोण दुयेंत आसा तांकां बरी भलायकी दी. उगडास करता हांव गॅबी, ताका बरी भलायकी फावो कर. हेर दुसरो लोक कश्टावता ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत वाडत गेल्ल्या केसी कुसत बापा आमी मागता. जे कोविडाक लागून संस्था तांचे उगडास करता. अंकवार मारी देवाची माई संगती भाग्यान धर्मदुतान सर्वकडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान चड पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देव आमची पातकां बक्षिता तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांच्या चुकी बक्षूंक जेजून आमच्या बापा मागण्यांत शिकयलां. हें मागणें करतना असलीच वागणूक दरेकल्याक आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो रायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिसा तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुतय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक जोडली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटी. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें ओमळीक मांस रोगोत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरपकार. गाणं सॉंग F23. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट करतल्यांक बोगसूया, दुस्मानांक वेंग मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया, एक काळीज मोनान चोलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.